थोड्या जाणांनी मिसा वयचें आयतारा काजर नातल्यार खंयचेय फंक्शन नातल्यार खंयी वसोंक नातल्यार मात्र वयचें. आनी जर तर कितें एक बरें मिटींग आसा या कोणाक मेळोंक आसा इगर्जेंत या कोणाक आपणाचें नवें कार दाखोवंक आसा नवीं वस्त्रां दाखोवंक आसात या हय आपणाचे नवे नग आपणाचे नवे ऑर्नमेंट्स दाखोवंक आसा या कोणा लागीं कितें उलोवन कितें बिजनेस करूंक आसा तर इगर्जी वतात. राती इल्लो वेळ जालो न्हिदों येता आसतना पुरो जाला उठोवंक तयार नात. कन्विनियन्स म्हळ्यार आपल्या कुडीक कांय दूख येवन नजो बेजाराय जावन नजो ह्या कंचासराचे वय आपणाक त्याग सॅक्रिफीस करून नजो आपणाक कसली दंडवणी करून नजो सगळें बरें आसल्यार मात पावस आयल्यारय बी सावसानांतल्यान वय पावस आयल्यारय बी सावचें ना पावस आयल्यारय गुमसार जायनातल्यान पावस आयला म्हणून रेती वचनातली आसात तर दे आर बाय कन्विनियन्स. पूण देव आशेता विथ कन्विक्शन मोगाचें न्हू आमी रिती रिवाज पाळटा आमी मोगाचें न्हू लेखावर ते हुशार ना जाल्यार इगर्जी वचना जाल्यार दुसरी गजाल जावंकूच जायना प्राय जाल्या उठोवंक जायना इगर्जी वचना जाल्यार चलता त्या दाळा आमी कायदो म्हण चिंतचें न्ही. पूण कन्विक्शन दृढ पात्येनी कन्विक्शन म्हणल्यार दृढ पात्येनी दृढ विश्वास दृढ भावार्थ आमी सोमी आसत आसतना दृढ भावार्थांचो दिसय. संत सिंग त्रिंदादीक आमी मान करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोम्याचे नांवी आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचेय सोवें आसो आनी तुमचेय सोवें आसो. भोव मोगाचें न्हू सोम्या जेजूच्या मोगाक आशेवन आमी सांगाता मेळ्ळ्या तसो मोग आमी अनुभव करया. सुरवेरस आमी गावया एक गीत जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. संवसारान म्हाका कांयच नाका तूं सगलो सौम्या देरवे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. संवसारान म्हाका कांयच नाका तूं सगलो सौम्या देरवे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. तुजें सारकें पेल्या थंय देखता. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. तुजें सारकें पेल्या थंय देखता. संवसारान म्हाका कांयच नाका तूं सगलो सौम्या देरवे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. संवसारान म्हाका कांयच नाका तूं सगलो सौम्या देरवे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेता. पळय सोम्या जेजू तुज्या मोगाक आशेवन ह्या मागण्यांत हांव वांटो घेतां. दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल. आमकां हर एकल्या सोम्या जेजू तुज्या मोगाचो अनुभव फावो कर. वर्त तुवें आमचो मोग केलाय. खुर्सार तुवें तुजो जीव दिलाय. उंड्या रोपार तूं आमकां खाण जालाय. आमचे थंय एक जावन आमचे सांगाता निरंतरी संबंद दवरूंक तूं आशेताय. तुज्या सांगाता सासणाच्या जिवितांत मरियमाया सांगाता अंजबडव्यान सांगता आनी सर सांता भक्ता सांगता देवाक जे मुखामळाचो परसळ पळोवन संतोश भक्तें भाग तूं आमकां दिवंक आशेताय. तुजो मोग आमचेर भरपूर बापान वत. सोम्या जेजू ह्या संवसारांत तुजी सोडवण आमी स्विकार करीशी कर. तुजें थंय साल्वासांव जोडून ह्या संवसारांत महिमेचें जिवीत जिवन सासणाक त्या सर्गीच्या दळबार सवें सासणीक जिवीत आमकां फावो जावन दी. ते आमी मागता हांव तुज्याच भोव पवित्र आनी सत्यवंत नांवान. आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. होसान्ना. देव बरो दीस तुमकां हर एकल्यांक हांव मागतां. भोव मोगाचें न्हू आमच्या काळजांत आसची एक वर्ती वडणी जावन आसा. गुंडायेची वडणी जावन आसा. देवाक सुदीसय आनी देवाक मेळा जाय म्हणलें आमी वाचता हेब्रेव घरां बरयल्या पत्रांत 11व्या वसरांत 6व्या वडीर हिब्रूस
11:6. तरी पूण भावार्थाविणे कोणायच्यानी देवाक मानवंक जायना, कित्याक देवाक लागीं सत्तेल्यांनी देव आसा आनी आपणाक सोदतेल्यांक तो प्रतिफळ दिता म्हणून पत्येचय. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. मोगाचें भावार्थाविणे कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना. आनी हो भावार्थ म्हळ्यार कितें? भावार्थ म्हळ्यार देव आसा म्हणून पत्येचय. देव पदवेदार, देव सत्यवंत, तो रसनार, ताणें आमकां रचला, तो आमकां गूण करूंक शकता, तो आमकां सर वस्तू वदकसून दिवंक शकता. सर पदवेदार, ताचे की वर्ती पदवी आनी ताचे की वर्ती सकत दुसरें कितेंच ना. तरी तो देव म्हजो तुजो मोग करून आमकां ताची भुरगीं करून ताणें आपणायलां. देखून आमी ताका सोदल्यार तो आमकां मेळटा, तो आमकां प्रतिफळ दिता. आमी मागलें सगळें फावो करता म्हणून आमी सत मानी जाय. देखून म्हाका जेन्ना देवाक सोदचें, सकड मनशाच्या काळजांत आसची ती एक वटणी ह्या हर एका काळजाचो अत्रेक जावन आसा. देखून क्रिस्तांव मात्र न्ही, क्रिस्तांव न्हय आसले सयत हिंदू जावन दी, मुस्लीम जावन दी, फार्सी जावन दी, खंयच्याय धर्माचे, खंयच्याय समर्थीचे, खंयच्याय वर्गाचो मनीस जावन दी, तो देवाक सोदता. पूण सबारपटी म्हाका जेन्ना मनीस देवाक सोदता, केवळ तांच्या गरजां पासत, तांच्या जिवितांत कितें गरज पडल्या देवाक सोदता, आनी उपरांत ती गरज देवातान मेळ्ळ्या उपरांत तो देवाक विसरता. आनी थोडे जाण म्हाका जेन्ना देवा लागीं मागता आसतना जें कितें मागलां तें मेळना जाल्यारय देवाक विसरून सोडचे मनीस आसात. पूण देवाक आमी कित्याक सोदी जाय? देवाक कित्याक सोदी जाय म्हळ्यार म्हाका जेन्ना देव म्हज्या तुज्या दोळ्यांक दिसना. देव आत्मो देखून आमी आत्म्यान ताका सोदी जाय पडटा. आत्मो आमच्याच दोळ्यांक आमकां दिसना. आमकां दिसची केवळ कूड माथ्यातावन पांयां पर्यंत, आमचे हात, पांय, दोळे, तोंड आमचें दिसचें. हे भोवती कूड, हें सगळें देवान, आत्म्यान, परमात्मान हें रचलां. जें कितें दोळ्यांक दिसता, हे सगळें दोळ्यांक दिसनातल्या परमात्मान रचलां. एक दीस दोळ्यांक दिसचे सकट संगतीन नपयस जातले, पूण देव सासणाक जियेतलो आनी ताचें सवें ताच्या परमात्माचो वांटो जावन आसच्या. परमात्मान रचलेले आत्मे हांव आनी तूं आमी सासणाक देवा सवें जियेतल्या. देखून ह्या संवसारांत आमी कुडींत आसा. देखून कुडीच्या दोळ्यांनी कितले आमी पळोवंक प्रयत्न केल्यार देव आमकां मोगाचें न्हू दिसना. कितले आमी देवाक आयकूंक पळयल्यार आमच्या कानांत, आमच्या कानांनी देवाक आयकूंक जायना. कित्याक ही संवसाराची कूड, ती संवसाराचे कुडीचे दोळे, कुडीचे कान, कुडीचे विश्वे ते जावन आसात. देखून देवाची मांडवळ कितें म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां बरें करून समजयता. दादमुताची कृत्यां बूक अवस्वर 17, 20 आनी 7 आनी 20 आनी 8 वळ. Acts of the Apostles, chapter 17, verse 27 and 28 कितें म्हणटा ऐका. मनशान आपणाक सोदी जाय वा सासपा जाय आनी सवकास आपूण तांकां मेळा जाय म्हूण ताणें केलां. न्ही जाय की आमच्या मदल्या कोणाय तावन सर्वेस्पर देव पयस ना, कित्याक ताचे थंय आमी जियेतांव, चलतांव आनी आसांव. जशें आमच्याच कावी मदल्या तोंड्यांनी म्हणलें आसा, आमी ताची संतत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मनशान आपणाक सोदी जाय आनी सवकास सासपा जाय आनी सवकास आपूण तांकां मेळा जाय म्हणून ताणें केलां, देवान केलां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमी सोदी जाय म्हळ्यार कशें सोदी जाय? आमी सासपा जाय. सासपोवचें म्हळ्यार कितें? जर तर मोगाचें न्हू काळोख जालो, आमकां कांयच दिसना, गडगडो आयलो, झगडवणें आयलें, करंट गेलें, आमकां भिरांत दिसता, आमी सासपता. म्हणजे आमचे मोगाच्या मनशां लागीं आसात घेवन, डॅडी आसा गी, मम्मी आसा गी, भाव आसा गी, भयण आसा गी, घोव आसा गी, बायल आसा गी. राती आमकां उठता आसतना सगळे लायट्स ऑफ केल्यात, न्हिदल्या लागीं भिरांत दिसता. कोणी आसा गी, सासपण पळयता हांव. बायल आसा गी, घोव आसा गी, भुरगीं आसात गी, आवय आसा गी, बापूय आसा गी, सासपता हांव. सासपोवचें. आतां देवाक सोदचें म्हळ्यार सासपोवचें. कित्याक म्हळ्यार देव परमात्मा आत्म्या रुपार आसा आनी त्या देवाक आमी पळयचें जाल्यार आत्म्या रुपार पळयचें, कुडी रुपार पळोवंक जायना. पूण आमी कुडींत आसा. आमी ह्या कुडींत आसता पर्यंत आमकां आत्म्याची संपूर्ण दिश्ट मेळना, आत्म्याचे दोळे उक्ते जायना. आमच्या आत्म्याचे दोळे उक्ते जावचे आमी मेल्या उपरांत. देखून आमी आमच्या आत्म्यांत देवाक सासपा जाय, सवकास आमकां तो मेळा जाय म्हणून देवाची मांडवळ. न्ही जावन देव आमचे दोन चड पयस ना. ताचो अर्थ कितें? म्हाका न्हू आमी पवित्र कुमगार घेता म्हणटा आमी, म्हणजे पवित्र कुमगारान देवाक आमचे थंय घेता.
आनी जर तर देव येदो व्हरतो आनी महान आमी एक आत्मो जावन देवाचो एक ल्हानसो वांटो जाल्यार देवान आमचे थंय येवचें की आमी देवा थंय वयचें, हे एकमेकाच्यान सवाल तुमकां आयला जावंक पुरो, म्हाका जायते बडी येता. ताचो अर्थ कितें? आत्म्या रुपार आसता आसतना मोगाच्यान देवान आमचे थंय येवचें म्हळ्यार देव परमात्मा भोव अर्थ आत्मा हें समजचें जाल्यार मोगाच्यान ह्या दिसांनी पावस येता, बरो पावस येता न्ही. आतां पावस येता आसतना पावसाचे थेंबे पडटा म्हळ्यार उदक आकाशांतल्यान पडटा. आकाशार तें उदक येतावन आयलें तें मोडा रुपार आसलें उदक जावन सकला पडटा, उदकाचे थेंबे जावन हें मोड खंय जावन आयलें? विशेश वत तापस आसतना दर्याचें उदक उंच जावन तें आवी जावन तें वाऱ्या रुपार वयर गेलें आनी थंयसर मोडां जालीं आनी उपरांत पावसाचे थेंबे जावन पडटात. आतां पावस पडटा म्हळ्यार न्ही जावन कितें पडटा? दर्याचेंच उदक पडटा आनी पडलें सवकास वाळोन एक व्हाळ जाता, व्हाळ वचोन न्हंय जाता, न्हंय वचोन दर्याक शेरवता परतून. म्हळ्यार आतां पावसाचें उदकच दर्यो आनी उपरांत तें दर्याक वचोनूच शेरवता. तशें आमचो आत्मो त्या देवाचोच एक वांटो. देखून देव आमचे थंय येता आसतना एक ल्हानसो वांटो कितले आमचे थंय आमी ताका सेवंक घेवंक शकता तितलो तो आमचे थंय येता न्ही जावन आमीच देवा थंय एक जावचें जावन आसा. कम्युनियन कोमयाव वा कुंगार जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून मोगाच्यान ह्या देवाक हांवें आनी तुवें समज जाय आनी ह्या देवाक जाणा जायचें आनी त्या देवाक आमी मोगाच्यान आमकांच आमी संपूर्ण तरान समर्पण दिसय. देखून देव आशेता आमी देवाक सोदी जाय, देवा थंय संबंद जोडिचें आनी देवा थंय एक जावन आमी जियेचें. आनी आतां त्या देवाक कशें आमी सोदी जाय? जेरम्या प्रॉदिस बूक 20 आनी 9 बसवर 13वी आनी 14वी बोट. जेरमाया चॅप्टर 29 वर्स 13 and 14. तुमी म्हाका सोदता आसतना हांव तुमकां मेळटलो. तुमच्या सगळ्या काळजान तुमी म्हाका सोदता आसतना हांव तुमचे सोवे आसलेलो तुमकां मेळटलो. उलयता तो सर्वेस्पर आनी हांव तुमची दशा बदलयतलो. हालेलुया, होसाना. देवाचें उतर म्हणटा आमी सोदल्यार मात्र देव आमकां मेळटा, नाजाल्यार मेळना. आनी केवळ आमी सोदल्यार पावना, सगळ्या आमच्या काळजान ताका सोदल्यार तो आमचे सोवे आमच्या काळजांत आसलो, आमचे भितर आसलो तो आमकां मेळटलो. आनी जर तर देव मेळ्ळो आमच्या जिविताची दशा बदलितली. दशा म्हळ्यार दिशा. द डिरेक्शन ऑफ आवर लायफ वील बी चेंज, वील बी ट्रान्सफॉर्मड. आवर एटिट्यूड वील चेंज, आवर मायंड्स वील चेंज, आवर हार्ट्स वील चेंज, आवर थिंकिंग वेज वील चेंज, आवर हार्ट्स डिझायर्स वील चेंज. वी वील बी कंप्लिटली ट्रान्सफिगर्ड, ट्रान्सफॉर्मड, चेंज पर्सन. आमी संपूर्ण तरान रुपांतर जाल्ले बदलले व्यक्ती आमी जातले. हांव मोगाच्यान आमी देवाक सोदता आसतना केवळ आमच्या रिलिजियस संप्रदाया प्रमाणे सोदल्यार पावना. देखून हांवें म्हज्या नियाळान 3 संगती म्हाका आयल्यो. ते जावन आसा कन्वेन्शन, कन्विनियन्स एंड कन्विक्शन. देवाक सोदता आसतना आमी कन्वेन्शना प्रमाणे सोदयेत. कन्वेन्शन म्हळ्यार संप्रदाय, रिती रिवाज. म्हज्या आबा व्हडली मागीर तावन तशें मागणें करताली तशें हांवें मागणें करचें, तशें इगर्जी वयचें, तशें कुमसार रावचें. हें ल्हानतना हांव अशें करनासलो तशें करता. मोगाच्यान देवाक हें पसंद ना. जेजूक विशेश तरान मोगाच्यान पसंद नातलें फारिजेवांचें, जुदेवांचें, शास्त्रांचें संप्रदाय, रिती रिवाज. कित्याक ते रिती रिवाज पाळटले, संप्रदाय पाळटले, पूण रिती रिवाजांचो स्पिरीट, ह्या रिती रिवाजाचो अर्थ तांकां कळीत नातलो समा. दुसरें कन्विनियन्स. कन्विनियन्स म्हळ्यार तुमकां वता आसा वय तांकां बरें लागल्या कडे जाणांनी मिसा वयचें, आयतारा काजर नातल्यार, खंयचेंय फंक्शन नातल्यार, खंयी वसोंक नातल्यार मात्र वयचें. आनी जर तर कितें एक बरें मिटींग आसा, ह्या कोणाक मेळोंक आसा इगर्जींत, ह्या कोणाक आपणाचें नवें कार दाखोवंक आसा, नवीं वस्त्रां दाखोवंक आसात, ह्या वय आपणाचे नवे नग, आपणाचे नवे ऑर्नमेंट्स दाखोवंक आसा, ह्या कोणा लागीं कितें उलोवन कितें बिजनेस करूंक आसा, तर इगर्जी वतात. राती इल्लो वेळ जालो, न्हिदों येता आसतना पुरो जाला, उठोवंक तयार नात. कन्विनियन्स. कन्विनियन्स म्हळ्यार आपल्या कुडीक कांय दूख येवन नजो, बेजाराय जावन नजो, ह्या कंचासराचे वय आपणाक त्याग सॅक्रिफायस करून नजो, आपणाक कसली दंडवणी करून नजो. सगळें बरें आसल्यार मात पावस आयल्यार बी साव आसनातल्यान. वय पावस आयल्यार बी सावचें ना, पावस आयल्यार कुमसार जायनातल्यान, पावस आयला म्हणून रेती वचनातली आसात.
तर दे आर बाय कन्विनियन्स. पूण देव आशेता विथ कन्विक्शन. मोगाचे न्हू आमी रिती रिवाज पाळता. आमी मोगाचे न्हू लेखा व्हरता हुशार ना जाल्यार इगर्जी वचना जाल्यार दुसरी गजाल जावंकूच जायना, प्राय जाल्या उठोवं जायना, इगर्जी वचना जाल्यार चलता. त्या दाळा आमी कायदो म्हण चिंतचे न्ही. पूण कन्विक्शन, दृढ पत्तेनी, कन्विक्शन म्हणल्यार दृढ पत्तेनी, दृढ विश्वास, दृढ भावार्थ. आमी सोमी आसत आसतना दृढ भावार्थ तांचो दिसय. पण तसो तेच करतना दोळे धांपून मरियमाचें दर्शन घेवन, खातावें काळजाचें दर्शन घेवन मरियमाचें एक कोणांतलें मागणें करीस. आनी मरियमाय सांगता त्या वयल्या माळयेर कशें सुरविले 120 जण भावार्थी पेंतकॉस्ताच्या दिसा पर्यंत मागणें करूंक लागली की त्या तरान आमी मागणें करीसी. पवित्र पुस्तक वाचता आसतना देवूच आमचे लागीं उलयता म्हणल्या बरी आमी मागणें करीस. आनी पवित्र पुस्तकांत समजून घेयसै देवाचो संदेश. दॅट इज म्हणटात, दॅट इज कॉल्ड मोगाचें न्हू कन्विक्शन. सबार जाण चिंततात क्रिस्तांव जिणी जिवोवचें म्हळ्यार शिस्तनातली जिणी जियेल्या जाता म्हूण. जायना मोगाचें. एकलो म्हाका म्हणटा फादर आमचो भुरगो ह्या दिसांनी तो म्हणटा म्हाका इगर्जी वचोंक नाका. विचारल्याक तो म्हणटा आमच्या देवाक वेळ म्हणलो ना न्ही गी. कोणेय एका पाद्रापान सर्मा सांगतना म्हळें गी देवाक वेळ म्हणलो ना, सरकार वेळ ना. देखून हांवें केदां मागण्या गेल्या जाता न्ही. देखून तो 12 वरार उठोन जस्ट इगर्जे बागला वचून बागेल थंय बंद आसतात पळोवन आनी फाटीं येतात. तर ताणें तेय घाले बायकार वेचे आनी येवची. हांवें ताका म्हळें ताच्या बापायक म्हळें वाव क्रिस्तांव जिणी म्हळ्यार एक हल्क जिणी जियोंक एक अवकाश म्हण चिंतचें न्ही. क्रिस्तांव जिणी म्हळ्यार एक हल्क जिणी जियोंक. म्हाका जाणो क्रिस्तांव जिणी म्हळ्यार 7 संगती आसात. थोड्यांक ते समजनात. 7 संगती भोव गरजेच्यो. पयलें जावन शिस्त. देवा सत्त आसतना मोगाचें न्हू आमच्या पयलें जिवितांत शिस्त आसाचे. वेळार उठाचे, वेळार न्हिदाचे, वेळार जेवीचे, वेळार एक्सरसायज व्यायाम करीचे, वेळार शिकाचे, ल्हान आसतना वेळार शिकाचे, वेळार देणी उर्जीत करीचे, वेळार देवान दिल्लो भेस स्विकार करचे, पाद्राप जायचे, शिश्य जायचे, धार्मीक जायचे वा वेळार काजत जायचे, वेळार भुरगीं करीचे. वेळ करून तुमकां जाय जाल्ल्या वेळार पयशे जाल्या उपरांत न्ही. वेळार भुरगीं मेळोंक जायचे, वेळार एक बरें घर करचें तुजें म्हणलें, वेळार तुजें म्हणलें एक मिसांव तुवें जारी करीचे. शिस्त तुज्या जिवितांत. कामां वयताना वेळार वचून पावचें, वेळार पाटी येचय. कामाच्या जाग्यार त्या कंपनी मस्तू लाभ जावचे बरी पडयचे, त्या फॅक्टरीक त्या दफ्तराक तांचे ते वय प्रॉडक्ट्स आसात ते बरे जावचे बरी, बऱ्या तरान सेल जावचे बरी, कस्टमर्सांक संतोश जावचे बरी पडयचे. वेपार वयभट करतना बऱ्यांतलो बरो वेपार वयभट करचे, अर्द्या गुऱ्या मनान न्ही. काजारां फंक्शनां इश्टा सांगता भोवंक गेल्या तुज्या बिझनस सारकें जायना. शिस्त जायची. कृषी करतना वेळार तुवें पावस वेता आसतना पयल्या पावसाकच बिवून पिजय. वेळार ताका ईट घालीचे, वेळार सारें घालीचे, वेळार लुवाचय. खरी एक कामां करचें शिस्त जायचें. कुटुंब जिवीत शिस्तेन जियेचय. घोवाक समजोवन, बायलेक समजोवन, घोव बायलांनी मोगान जिवन भुरग्यांक एक देख दिवन, स्कॅन्डल दिनासतना त्या भुरग्यां मुखार सोरोप येवन, ह्या भुरग्यां मुखार वायट कामां करनासतना भुरग्यां प्रायन आनी जाणवायन वाडोवन वेळार तांकां बऱ्या फुडारा पावयचें. शिस्त. पाद्राप जाल्यार पावना मोगाचें एक बरो पाद्राप जायचें, शिस्तेचो पाद्राप जायचें. जिवितांत हर एका संगतींत बरेंपण जायचें, शिस्त जायचें. दुसरें मौल्यांस आसय. क्रिस्तांव जिणी म्हळ्यार हल्क जिणी न्ही, मौल्यांची जिणी. वडिलांक पळयतस बेसांव काण घेवचें आनी पोट पांय वता म्हणल्यार पांयांक पडल्यार व्हडणी, पांयांक पडोवन तांचेर आशिर्वाद काण घेवचें. हेरांक बोगसूचें, राजी जावचें, सकटचें न्ही केवल एका जाग्या खातीर, एका वाट्या खातीर, एका मॉडल पडलें म्हणून, ह्या तुज्या रुखाचे वय आंबे कोणें सोन काडले म्हणून, भाव भयणीन कितेंय अन्याय केलो म्हणून झगडोन कोर्टा काचेरी नाचोन सगळें करून स्कांदलाची जिणी जिवची न्ही, मौल्यांचें जिवीत. स्त्रियांक गौरव दिवचो, ल्हान भुरग्यांक गौरव दिवचो, माया मोगान जिवचें. तिसरें जावन आसा आमच्या जिवितांत एक उद्देश दवरचो. उद्देश, एम, गोल इन लायफ. म्हाका प्राय जाली आनी हांवें मरनाक राखचें. मोगाचें क्रिस्तांवांनी कित्याक मरनाक राखचें न्ही, देवातय एक जावन राखचें. प्रेज द लॉर्ड. ससनाचे जिविताक अत्रे करून रावचे शिवाय मरनाक राखचें न्ही. मरूंक सगळ्यांक आसा, पूण मोगाचें न्हू आमकां तें सासणीक जिविताचो दारवाटो, आमकां तें एक बांबाळें सासणीक जिविताचें. आनी मत्ता पर्यंत म्हज्या जिवितांत एक उद्देश आसा चड आनी चड लोकांक जेसूची वळख हांवें दिचय, चड आनी चड पयस जायचें, चड आनी चड भाग्यवान जायचें, चड आनी चड हांवें मागणें करीचें, चड आनी चड समयाच्या एकवटान संबंदांत हांवें जियेचय. आनी अशें जियेत आसतना म्हज्या जिवितांत हांवें देवाचेर पातयेन विस्वास दवरिचें. चवथी विशय, देवाचेर पातयेन विस्वास दवरिचें. आनी देवाचेर पातयेन विस्वास दवरिचें म्हळ्यार हांवें आयतारा मिसाक वचचें जाल्यार सदांय मिसाक वचचें, सदांय पवित्र पुस्तक वाचचें, सकाळीं मागणें करीचें, सांजेर मागणें करीचें,
थोडे सांगते म्हज्या हातान ना तर हांवें चिंतल्या बरी जायना वेपार वयवट. थोडे फावटी रिणान बुडटा या लॉस जाता, नस जाता, थोडे फावटी काजारी जिवीत सोडवणी जाता, घोव मरण पावता, बायल मरण पावता, थोडे फावटी भुरगीं मरतात, थोडे फावटी घरांत सोडवणी जाता, कोणाक पांगडे जातात, एक्सिडेंट जाता. त्या वेळार हांवें भावार्थ दवरिचें देवा तें देखून 5वी विशय तिरासाण. म्हज्या शिकपान तिरासाण, म्हज्या कामान तिरासाण, म्हज्या कठीण परिश्रमान तिरासाण, विशेशान देवा ती भावार्थां ती तिरासाण. ही गरजेन मारनी देवाक उलो मारचें. हांव वाटेर वेतना सयत हांवें कोणी म्हजे लागीं उलयतना तांकां कळाचें की हांव एक क्रिस्तांव म्हणून. ही गरजेदान फाटी वेता आसतना म्हाका जेन्ना पातक्यां सांगता, खोट्यां सांगता, नालिसायच्या व्यक्ती सांगता वेचचें न्ही तुवें. 26 वरां वय देवा सांगता जियोनचें म्हळ्यार म्हाका जेन्ना क्रिस्तांवांक रिटायरमेंट ना, खंयच्याय कामाक रिटायरमेंट आसा. 60 वर्सां जालीं क्रिस्तांवांक म्हाका जेन्ना मरा पर्यंत आमी क्रिस्तांवच. ही गरजेन मात न्ही. खंय गेल्यार खणी नातल्या गांवांत ती अक्रिस्तांवांच्या मदें घात आसतना आमी क्रिस्तांवच हे आमी उडासरचे तिरासाण. आनी आमच्या जिवितांत जायचे मोगाचें न्हू कठीण परिश्रम. थोड्यांक कळना. 6th पॉयंट व्हेरी इम्पॉर्टंट. कठीण परिश्रम. हर एका जिवितांत कठीण परिश्रम जायचे मोगाचें न्हू. थोड्यांक मोगाचें न्हू वट जाल्यांत तांकां उबी दोतोर नियना, आड दोतोर नियना, मुळावी दोतोर नियना, एकी दोतोर ना. न्ही आमी मिसां वयता. हय मिसां वयताय, गुंगार घेताय. पळय पुस्तकाची नांवां सांग म्हळ्यार बुकाची नांवां सयत गुंतना थोड्यांक. सकाळची सांजेची मागणी गुंतना. भावार्थाचें विधान, बरोवचें विधान विसरल्यार दुखीचें विधान विसरली एकी गुंतना. कुमसारा वयतना ल्हाना भुरग्यां बरी हांवें सरलें, हांवें बडी मारलें, थोडे फावटी हांव मिसां वचना जालें. तें कुमसार न्ही. कितलें आमी वाडटा काळजान तावन आमी देवाक कितलें नेगार केलां, देवा तावन कितलें पयस केलां. स्पश्टपणान सांगून काळजान तावन पातकांचे बोगसाणें मागचें जावन से खुमसार जिणी बदलूंची हें जायचें. देखून म्हाका जेन्ना कठीण परिश्रम शिकपान जावन दी, व्यापार वयवटान जावन दी, एक बरो क्रिस्तांव बरें वावर करता. खंय गेल्यार कंपनीक बरो लाभ करून दिता. तो बिजनस करतना बरोय बिजनस करून जायते पयशे करता. केवळ ताकाच न्ही, इगर्जेक, वाड्याक, फिरगर्जेक, अक्रिस्तांवां सयत दोबड्या धाकट्यांक, गरजेवंतांक कुमोग करून तो वापरता. आनी ताच्या जिवितांत अक्रेचें भोव गरजेचें क्रिस्तांव जायचें आसलें खालतेपण, सादेपण, विस्वासीपण. खालतेपण, सादेपण. क्रिस्तांव कितें सादे बळे जावन आसात. अशें मोगाचें देवाक सदल्यार देव आमकां मेळटा. सासंगती उडा सुरत गी. शिस्त, मौल्यां, जिवितांत एक उद्देश, देवाचेर पातयणी, तातूंत तिरासाण, कठीण परिश्रम आनी सादेपण. अशें देवाक सत्ता आसतना मोगाचें देव म्हाका तुका मेळटा. आनी देवाक जर तर तूं सोदताय, देव तुका मेळ्ळो, तुजें जिवीत बदलता. तुजें जिवीत बदलता. बदललेल्या मनशां पळयता मोगाचें. हांव ह्या दिसांनी म्हाका वळख आसलो आमचो गांवचो एकलो तरणाटो म्हाका मेळ्ळो. पूण म्हाका ताची वळख जावना. तो म्हाका पळोवन हांसलो. हांवें ताका हांसलो पूण म्हाका खंय पळयल्या बरें जाल्यार समा वळख जावना. तितल्यार म्हज्या कुशीन आसला आनी एक म्हणलो ताची वळख जाली फादर. हांवें ताची वळख जावना. भारी सोबीत दिसता, भारी स्टायलीश काड आसा आनी लांब केसी दिसतात चेडवां बरी आनी एक भारी एक आपुरबायेची वस्त्र आनी सर न्हेसला, हिरो बरी दिसता. कित्याक तो म्हाका तेका नासलो म्हणालो फादर तूं एकल्याच्या मोगार पडला. आनी त्या मोगार पडले चेडूं सांगल्या बरें तो नासता. त्या चेडवान म्हळें की ताची काड बरी आसा म्हणटा आनी त्याच रितीन काड सोडल्या. ताका म्हळें की मिशेत आसाचे म्हण मिशेत आसल्यात आनी केंसांक तें हांगासर इल्लें खाण, माथ्यार तें हांगासर केंस इल्ले कातरल्यात आनी थोडे कडेन लांबू दवरल्यात. एक विशेश दिसता. हिरो काय म्हणटात फिल्माचे हिरो बरी. मोगाचें न्हू चेडवाच्या मोगार पडला देखून चेडवा खातीर हो बदलला. थोडीं जाणां मोगाचें चेडवां चेड्याच्या मोगार पडल्या तक्षण बदलतात आनी थोडीं जाणां काजर जाल्या उपरांत दुसऱ्या तरान बदलता. निराश जावन मागीर काडी काडिनात, केसी सारके उगेनात, समा वस्तुरी समान येनात. वय अर्धे मेल्ल्या बरी जातात. मोगाचें न्हू मनीस बदलता. पूण आमी मोगाचें देवाक मेळ्ळ्या उपरांत बदलासय. आमी पळयता पयत पुस्तकांत सावलान बदलचें. दामस्काचे वाटेर आसलो सावलाक जेसूचो अनुभव जाता. एक फावटी जेसूचें दर्शन जाल्लेंच संपावल बदल्लो. कसो बदल्लो मोगाचें न्हू. तो म्हणना परतून परतून हांव दामस्का वयता आनी जेसू म्हाका दिश्टी पडोवन दी. मोगाचें तो जाणा जालो देव आत्म्या रुपार आसा देखून आमी संपूर्ण तरान ताका पळयल्लें बरी ना. ताका केवळ जेसू एका व्हडा उजवाडा मुखार रुपार ताका दिसलो. एका आवाजा रुपार ताका आयकलो. सावला सावला तूं म्हाका कित्याक दग दिताय, तूं म्हाकाच दग दिताय म्हण ताणें सांगलें. जेजू नासरेता दगता म्हण सांगलें. ताका केवळ ताळो आयकलो आनी उजवाड दिसलो. पूण मोगाचें न्हू तो जाणा जालो देवाक सांसपावचें आनी देवाक सोदून मेळचें म्हळ्यार देवाक मेळचें म्हळ्यार कितें म्हूण तो आमकां सांगता. गलातकारां बरयल्ल्या पत्रांत 2ऱ्या वसरांत 20 बडीर गलेशियन्स चॅप्टर 2:20 हांवें म्हज्या रक्तमासाची कूड सोर ताच्या वनवण्या समेत त्या कुर्साक केळायल्या.
देखून आज हांव जियेता जाल्यार हांव न्ही क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. देखून देवाक सदचें, देवाक सस्मोवचें आनी देवाक जाणा जावचें म्हळ्यार हांवें चड आनी चड देवा सारकें जेजू सारकें जावचें. मोगाचो, शांतीचो, समाधानाचो, सेवेचो, आपणाक समर्पण दिवचें तसलो जावचें. पळय मोगाचें न्हू. सान पावल बदल्लो. मदर तेरेसाक देवाचो अनुभव जालो. देवाक तिणें सोदलें, देवाक ती सांसपली, देव तिका मेळ्ळो. ट्रेनीर ती वचनासली तेन्ना तिचें नांव सिस्टर ॲग्नेस. पण जेजू तिका मेळ्ळो. जेजूचो आवाज, जेजूचो संदेश तिका समजलो. तो आवाज, संदेश तिका म्हणालो, तूं ट्रेनार तावन देव थंयसर सोपड्यांत इतलो लोक, दुर्बळ लोक आसा, कश्ट जालो लोक आसा, तांचे थंय म्हाका पळय आनी म्हजी सेवा कर. मदर तेरेसा बदलली. सिस्टर ॲग्नेस असली, तेरेसा जाली. उपरांत मदर तेरेसा जाली. तिची जिणी भर मोगाचें न्हू तिणें देवाक समर्पण दिलें. थोडे पडी तिका देवाक सो अनुभवूच तिका जावना जाल्यार राती 12 वरां पर्यंत मागणें करतली. सकाळीं 3 वरां उठून बोबोय सक्रामेंता मुखार मोगाचें न्हू तिचो वेळ करशितली. दैवीक रेतीन मंदिरां मोगाचें न्हू कितलींशीं जाणां येतात. हांगासर येता आसतना एका दिसाची रेतेर जावन दी, 5 दिसांची वस्ती रेतेर जावन दी, आयतारा सांजे तावन ब्रेस्तारा दनपारा पर्यंत त्या रेतीन तांकां देवाचो अनुभव जाता. ती देवाक सोदतात, देवाक सांसपतात, देवाचो अनुभव तांकां जाता. तो देव तांकां संपूर्ण तरान बदलयता. तांचें जिवीतच संपूर्ण तरान रुपांतर जाता. देवा लागीं येता आसतना मोगाचें न्हू देव आमकां संपूर्ण तरान बदलयता. देखून मोगाचें न्हू आमी देवाक सोदी जाय आनी देवा थंय आमी बदला जाय. सान पावल बदलल्या वेळार कितें म्हणटा तो आमकां फिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत 3ऱ्या वसरांत 8व्या वळीर तावन फिलिपियन्स चॅप्टर 3 वर्स 8 to 10. सोम्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवच्या त्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार ह्या संवसाराची सर ग्रेस्ताय हांव एक लुकसाण वा कोयर म्हूण हांव लेखता. ह्या संवसाराची सक्कळ संगती सान पावलाक एक कोयर जाले, एक लुकसाण जालें. म्हणटसून तो म्हणटा हांवें क्रिस्ताक वळखा जाय. ताच्या पुनर्जिवनपणाची पदवी हांवें आपणाय जाय. जर तर जेजू क्रिस्ताच्या मरणा पर्यंत हांव ताच्या सांगाता एक जालो जाल्यार ताच्या पुनर्जिवनपणान ती हांव भागीदार जातलो म्हणलो एकच म्हजो बरवसो. हालेलुया. देखून म्हाका सान पावलाची जी सदना पळया, ताणें सांसपोवचें पळया, जेजू सारकें जावं आनी तो जेजू सारकें अखेर पर्यंत ताच्या मरणांत वय तो वांटेल जालो. आपुणूच मार्तिराचें मन तो मेलो. आमी दैवीक मंदिरांत पळयता कितले जाणां बदलोवचें, सोरो सोडचो, बिडी सिगरेट सोडची, वायट संवय सोडची, कोणाच्या मोगार पडलें आनी वायट जिणी जिवन आसल्यांनी ते वायट जिणी जिवनची सोडची, बरेंकान काम करचें, बरेंकर शिकचें, परिक्षेंत बरें मार्क्स काडून बरो फुडार आसा करचो, काजारी जिवीत परतून अपुरबायचें करून काणयोचें, आवय बापायक विधेय जावचें, कुटुंबा जिवीत नव्यान जियोचें, मागण्याचें जावचें, शांती समाधानाचें जावचें, विशेष कठीण परिश्रमाचें जावन बदलचें. मोगाचें देव म्हाका तुका करूंक अशें. देखून देवाचें उतर मोगाचें बरेंकन चिंत दिवन आयकुया. मातेवाचो वांजेल 6 आनी 3 वळ. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33. सोदा तुमी पयलें देवाचें राज्य आनी देवाची खुशी, ह्यो सर संगती देव तुमकां वदक सोन दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पयलें आमी देवाचें राज्य आनी देवाची खुशी आमी सद्या ह्या संवसाराच्यो सर वस्तूय देव म्हाका तुका वदक सोन दितलो. दोळे धांपून आमी मागणें करया. सर्गींचे बापा, आमी तुजें राज्य सोदता, आमी तुजी खुशी सोदता. बापा, तुज्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद कर. पिडेस्त आसात, पिडेस्तांची पिडा गूण कर बापा. जायत्या जाणांक मानसीक पिडा आसा बापा. ह्या दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या विश्वासांचेर आशिर्वाद घाल. कोणाक ती राती न्हीद पडना बापा, वेळार बरी न्हीद पडा शंकर. तुजी दैवीक सकत दैवीक कृपा तांच्या जिवितांत वाडा शिकर बापा. राती बरी न्हीद पडा शंकर बापा. तांचे शिरो अस्कत जाल्यार त्या शिरांक नवें बोळ दी बापा. सभा जाणांक पांय भरवता, पांय मुयेल्ल्या बरी जाता, पांयान बोळ ना म्हणल्या बरी जाता, तसल्यांक बरें कर बापा. कोण कर बापा, कोणा पेंगटा सकला बोळ ना तांकां तूं बरें कर बापा. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तुज्या कुडीन खंयसर पिडा आसा थंयसर हात दवर माग. जेजूच्या नांवान हांव मागता. जेजू तुज्या अमोलीक रग शणै ह्या म्हज्या भावांचेर भयण्याचेर माथ्या तावन पांयां बरी कोणा कानांत वटिको आसा, कानांत आवाज आयकता, तांकां तूं गूण कर. समिया जेजू तुज्या गूण करच्या सक्तेन, देवा बापाच्या पदवेन आनी सक्तेन, पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकान तांकां कानाचे वटिको गूण कर. कान आयकनातल्यांक कान आयका शंकर. दोळ्यांची अस्कत काय आसल्यांक दोळ्यांचे शिरो अस्कत जाल्ल्यांक नवें बोळ तांकां दी. दोळे बरे दिसा शंकर. तांचें काम करूंक तांकां जायशें. दोळ्यांक नवी बरी भलायकी दी. समिया जेजू काळजाचो वत्तड आसल्यांक, ब्लड प्रेशर आसल्या पासत मागता, डायबिटीज हाय जाल्ल्या पासत मागता, तांकां संपूर्ण तरान गूण कर, बरें कर. कोणाक ते गॉल ब्लाडर स्टोन आसात, जेजू तुज्या नांवान तांकां गूण कर. ह्याच घडये आतांच तांकां गूण कर. जेजू तांकां लिव्हराच्या समस्या आसात, कोणाक हिपेटायटस बी आसा, विशेष काळकय जाल्यार त्या काळकय पिडेंतलें गूण कर. आस्पत्रेंत मोगाची मनशां पिडेंत आसात, आयसीयूंत आसात, मरणाचे रिस्कार आसात, कुटुंबाची दुखां गळोवन मागोन आसात, थंयसर कुवेटांत कॅमिकल प्लांट एक्सप्लोड जाल्ल्या वरी जायते जाण
वय घायल्यात आनी आस्पत्रेंत आसा तांचे पासून मागता तांचे बद्दल आसचे आमच्या भावा ऑल्विना पासून मागता समया जेजू त्या ऑल्विनाक बेगीनच गूण कर समया जेजू गूण कर विलफ्रेड म्हणल्या भावा पासून आमी मागता ह्याच घडये विलफ्रेडाचेर आनी जानेटाचेर आशिर्वाद घाल समया जेजू आशिर्वाद घाल त्या स्टेफानिया म्हणल्या स्त्रियेचेर बेसांव घाल तेज्या घोवाचेर भुरग्यांचेर कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल बापा आशिर्वाद घाल सीमाचेर आनी बेनाचेर आशिर्वाद घाल बापा सगळ्यां खातीर बापा मागता फुल्लूचेर आनी जेरी आनी फुल्लू म्हणल्याच्या बहिणी त्या काजरी जोड्याचेर आशिर्वाद घाल समया कोणा ती पेंटाची दूख आसा पाठीच्या कडेची दूख आसा सगळे लोवर बॅक दूख आसा समया जेजू ह्याच घडये तांकां गूण कर दंपरा गाठी अस्क जाल्यार दंपरा गाठी गूण कर समया जेजू थोड्यांक ते लंग्साच्या समस्या आसा ब्रॉन्कायटीस समस्या आसा उस्मोडाची समस्या आसा तांकां तूं गूण कर बुजांची दूख आसल्यार गूण कर समया जेजू सर पिडेस्तां खातीर आमी मागता कामनांतल्यान बरें काम फावो कर कामाच्या जाग्यार प्रमोशन फावो कर वय वेपार वयवट करतल्यार बरें गिरायक घेवन दी बरो लाभ घेवन दी तांचें रीण फारी करून तांकां फावो कर समया जेजू तुज्या लागीं आमी परतून मागता सर ह्या गरजांनी तूं तांकां पाव समया जेजू तुज्या भोव पवित्र नांवान सत्यवन नांवान पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन देवा बापा लागीं हें मागणें आमी करता आमेन 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 सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो आनी तुमचें सवें आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन जेजू हांव तुजे थंय जियेता जेजू हांव तुजे थंय जियेता संवसारान म्हाका रसलाय म्हाका मेळच्याक एक दीस सरकार तुका जेजू हांव तुजे थंय जियेता जेजू हांव तुजे थंय जियेता जेजू हांव तुजे थंय जियेता तुजेस पासून रसलाय म्हाका मेळच्याक एक दीस सरकार तुका जेजू हांव तुजे थंय जियेता व्हरतो तुवें मोग मोजो केलोय मनशा रूप घेवन संवसारान जियेलोय व्हरतो तुवें मोग मोजो केलोय मनशा रूप घेवन संवसारान जियेलोय उंड्या रुपार खाण तूं जालोय खुर्सार तुजो जीव सयत दिलोय व्हरतो तुवें मोग मोजो केलोय उंड्या रुपार खाण तूं जालोय खुर्सार तुजो जीव सयत दिलोय व्हरतो तुवें मोग मोजो केलो भोव मोगाचें न्हू तुमच्या सांगाता हें मागणें करूंक म्हाका वत्तो संतोश देवानी कृपा देवान अवकाश दिवचो तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वेपार वयवटेचेर तुमच्या कृशेचेर तुमच्या इन्वेस्टमेंटाचेर तुमच्या हर एका संगतीचेर देव आशिर्वाद घालून दी म्हणून हांव तुमच्या खातीर मागतां तुमी म्हज्या खातीर मागा म्हजो विवर हांगासर आसा केन्नाय तुमकां वेळ मेळटा आसतना देवी कलो रेतीन मांद्राक येया तुमकां म्हजो मोग आसो मान आसो आनी गौरव आसो स्वागत